नमस्कार मोगाळ एकप्यानो तुमकां सगळ्यांक रुबेवरीत मोगाचो काळजाचो पणजी केंद्रा वयल्यान हांव शकुंतल येवकार दिता. दोतोर स्टुडियोत आयिल्ल्यो आसात. फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम तुमचे खातीर तयार आसा. मोगाळ एकप्यानो डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार आमच्या स्टुडियोत आयल्यात तुमचे कडेन उलोवपाक. त्वचा तज्ञ, डर्मेटॉलॉजिस्ट, कांत कशी चकचकीत दवरची आनी मनशान कशें सुंदर दिसचें हें सांगपी गोंयभर नांवाजिल्ले दोतोर. तांणी गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत आपलें सुरवातीचें शिक्षणय केलें जाल्यार MD मुखावयलें शिक्षणय DNB ही काथीचे दुयेंसाचेर ताणें केलें. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत तज्ञ म्हणून तांणी 6 वर्सां वावर केलो. पुणून उपरांत फाटीं वळून पळयनासतना फाटलीं 25-26 वर्सां वयर त्यो सातत्यान गोंयभर एक डर्मेटॉलॉजिस्ट म्हणून त्यो नामनेक पावल्यात. पणजे शारांत तांची कोसुलतारी आसा आनी तांचे रुग्ण सतत तांचे सांगातान आसतात. कारण जो रुग्ण तांचे कडेन वता तो रुग्ण बरो जाताच हातूंत दुबाव ना. आनी असो हो अनुभव इतल्यान सोंपना. मोगाळ एकप्यानो कांत हो विशय घेवन तांणी वेगवेगळीं पुस्तकां बरयल्यांत आनी 4 वेगळीं वेगळीं पुस्तकां ह्या विशयाचेर आसात. त्या भायर तांकां साहित्याची आवड आसा, त्या भायर तांकां गाण्याची आवड आसा आनी त्या भायर कोंकणी, मराठी, इंग्लीश ह्या भाशांनी वेगवेगळ्या पेपरांचेर म्हणजे वर्तमानपत्रांचेर तांचे सातत्यान त्यो लेख करतात, मासिकांनी त्यो बरयतात. ह्या विशयाचेर त्यो व्याख्यानां दितात, मॅडिकल कॅम्प करतात आनी हेल्थ वे हॉस्पिटलांत एक सल्लागार म्हणूनय त्यो वावरतात. दोतोर, तुमचे सारखे तज्ञ मनशां आमच्या स्टुडियोंत जेन्ना येतात तेन्ना आमकां एक वेगळोच आनंद जाता. कारण आमच्या आयकुप्यांक एक वेगळेच तरेचो आनंद इतलेच खातीर जाता की जनरली तुमचे सारके तज्ञ लोक खुबशे कामांनी आसतात, मग्न आसतात आनी तुमकां तुमचो म्हत्वाचो वेळ तुमी आमकां दितात आनी आमच्या आयकुप्यांक कसलोच अपेक्षा दवरनासतना मना काळजांतल्यान तुमचो एडवायस तांकां मेळटा. म्हणून तुमकां मुद्दाम परतून एक फावटी येवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. मग एक न्हू तुमचे खातीर आयचो विशय आसा कातीचीं दुयेंसां आनी काळजी. आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक येवकार दिता आसतना दोतोर आमच्या आयकुप्यां खातीर तुमची 4 उतरां सांगची. नमस्कार. आज कोणाक तुमकां काती विशीं कितें विचारपाचें आसा, तुमचे कितें प्रॉब्लम आसा किंवा तुमकां कितें जाणून घेवपाचें आसा तें तुमी आज म्हाका जरूर विचारपा येता. हांव तुमकां तुमच्या प्रश्नाची हांगा बरे तरेन उत्तरां दिता. दोतोर, सध्या गणपतीचो माहोल, सगळ्या गणपतीचो हें आनी तुमचे सारके दोतोर जल्माक येता, पेशंटाची सेवा करतात, ह्यो सगळी एक पळोवन आशिल्ल्या शक्तीची आमचेर कृपा आसा. तशी तुमचेरय कृपा आसा म्हणटकच दोतोर खूब सुंदर अशें गीत हें आनी आमचे कडेन फक्त मागणें आमी करपाचें आनी परमेश्वरान आमकां दिवपाचें. आतां कांत ही कात दर मनशाक एक देवान दिल्लें देणेंच म्हणपाचें. म्हणटकूच ही कात कशी सांबाळप आनी तातूंत भितर कशी कशी दुयेंसां आसूं येता. कारण आयचो आमचो विशय आसा कातीची दुयेंसां आनी काळजी कशी घेवप. म्हणटकूच विशया कडेन आमी मातसो हात घालया न्ही दोतोर. हय, आतां कात हो आमचो सगळ्यांत व्हडलो अवयव, म्हणजे आमच्या शरिराचो सगळ्यांत अवयव हो कात. आतां कातीची न्ही वेगवेगळी फंक्शन्स आसता. सगळ्यांत पयलें मोठें फंक्शन म्हणजे बॅरियर म्हणजे कितें, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग, म्हणजे भायले कितें जंतू, कॅमिकल्स किंवा कितें कितें कातीक लागता पळय, सो ते आमकां प्रोटेक्शन करता कात. दुसरें म्हणजे आमकां कात सेन्सेशन दिता, म्हणजे गरम लागलें की आमी हात काडटात, थंड लागलें सो गरम थंड हें आमकां सेन्सेशन कोण कळयता, पयलीं कात. आनी ते काती कडल्यान मागीर ब्रेनाक वता आनी मागीर आमकां कळटा बाबा हें गरम आसा, हें थंड आसा. जर आमकां तें कळना जाल्यार आमची कात जळूंक शकता. सो ते दुसरें फंक्शन ऑफ द स्कीन इज टू नो द टेम्परेचर ऑफ द अदर थिंग्स, कळ्ळें. सो सेन्सेशन इज सेकंड इम्पॉर्टंट. थर्ड, आमच्या कातीचें विटामीन डी. सो पयलींचे लोक वतान भोंवताले, तांकां विटामीन डी डेफिशियन्सी जायनाशिल्ली. पूण आतां आमी कितें करतात, दोतोर आमी उलोवया हाजेर आनी मुखार वचुया. एक फोन आयला आमकां. हॅलो हॅलो, नमस्कार. नमस्कार, हांव सुषमा च्यारी रायबंदच्यान उलयतां. अच्छा सुषमा बाय, कशें आसा? बरें आसा. हय हय हय, विचारा.
गुड आफ्टरनून डॉक्टर. गुड आफ्टरनून. सोरायसीस हे दुयेंस आसा पळय हय. तें बेजिकली मूळ म्हळ्यार इम्युनिटीक लागून जाता न्हय, इम्युनिटी कमी जाल्ल्या कारणान. पळय सोरायसीस म्हणजे कितें सांग, इट इज अ ऑटोइम्यून डिसीज. इम्युनिटी कमी जाल्ल्यान अशें न्ही, इट इज अ ऑटोइम्यून डिसीज. सो तातूंत कितें जाता, आमच्या कातीचे वेगवेगळे लेयर्स आसता पळय, तातूंतलो तो मदलो लेयर आसा पळय ताका इन्फ्लमेशन जाता बिकॉज ऑफ सम ऑटोइम्यून चेंजीस वीच आर ऑकरिंग इन द स्कीन. सो ते चेंजीस जाल्ल्यान थंय वेगवेगळी कॅमिकल्स रिलीज जाता आनी ताका लागून आमची स्कीन न्ही नॉर्मली सकयल्यान स्कीन वयर येता आनी वयर येतकीर ती मॅच्युअर जाता आनी ती कांय झडो बिडो ना. पूण इन सोरायसीस कितें जाता, बिकॉज ऑफ दॅट इन्फ्लमेशन ती कातीर फास्ट कात वयर येवपाक लागता आनी ती स्केलिंग जावपाक लागता, झडत रावता, वयले खोळ्यो येतात आनी त्यो पडत रावता. सो इट इज अ ऑटोइम्यून डिसीज. ओके. सो इम्युनिटीक लागून न्ही तर. इम्युनिटी कमी जाल्ल्यान अशें न्ही, देर इज सम चेंज इन द इम्युनिटी वीच अफेक्ट्स द बेजल लेयर ऑफ द स्कीन. ओके ओके. म्हळ्यार हे दुयेंस अशें सारकें बरें जावपाचें न्ही. सामकें बरें जावपाचें न्ही. एकदां आमी ताका ट्रिटमेंट दिता, आतां तें कमी प्रमाणान आसत जाल्यार फक्त आमी लावपाचें मेडिसीन दिता, चड प्रमाणान आसत जाल्यार पोटान घेवपाच्यो गुळयो दिता आनी त्या वखदांनी आमी तें इन्फ्लमेशन कमी करतात. सो कमी जालें की ते सोरायसीस पॅचीस कमी जाता. पूण एकदां कमी जालें की यू हॅव टू मेंटेन. तुवें जर बंद केलें आनी परत जर तुजें इम्यून डिस्टर्बन्स जालें तें परत जावपाक शकता. आणि इट इज नॉट कॉन्टेजियस. इट इज नॉट कंटेजियस. या. आणि हेका म्हाका एक विचारपाचें स्पेशल म्हणजे एक स्पेशल कितें डायट आसा सो दॅट लेयर कॅन बी हील्ड ऑर सम चेंजीस कॅन हॅपन. हय. सो हय, ऑटो इम्युनिटी तुजो जर डायट जर बरो ना, तूं जर जंक फूड चड खाता, उदक पिना, सगळें कॅन्ड फूड खाता, फ्रेश खायना, स्टोर्ड फूड खाता, तें वायट. दुसरें म्हणजे स्ट्रेसान सोरायसीस चड जाता. स्ट्रेस जालो की सगळे हॉर्मोनल चेंजीस जाता, लॉट ऑफ केमिकल चेंजीस जाता इन द बॉडी. सो बिकॉज ऑफ दॅट सोरायसीस चड जावपाक शकता. तिसरें म्हणजे जर कातीक मार लागत न्ही, कितें इंजुरी जाली किंवा प्रेशर पडलें कातीचेर जाल्यारूय सोरायसीस त्या भागांनी चड जावपाक शकता. ओके. स्ट्रेस, हॉर्मोनल चेंजीस. सो ते सगळे डायट, उदक भरपूर घेवपा जाय, मातशें मेडिटेशन करपा जाय. सो बॉडी जशी रिलॅक्स आसता न्ही तितली फॉर दॅट मॅटर खंयचोय डिसीज घे तूं, हें सगळें पाळपाकूच जाय. ओके 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 डॉक्टर. थँक्यू. आनी कितें आसा? थँक्यू. सुषमाबाई, समाधान जालें न्ही? हय हय हय. अच्छा. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर सदांच. देव बरें करूं. दोतोर, खूब सुंदर प्रश्न आशिल्लो तांचो. आतां आमी उलयतालीं कातीच्या दुयेंसा संदर्भांत. आतां ही कातीचीं दुयेंसां वेगवेगळ्या प्रकारचीं आसतात आनी काळ बदलता त्या प्रमाणे ताका एक वेगळो तरेचो हें येता. म्हणटकूच आतां म्हत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो दोतोर, ही कात आनी ताजी काळजी घेवप. पुणून ग्लोबलायझेशनाच्या निमित्तान खुबश्यो कातीचे प्रॉब्लेम हालीं दोतोर वचत थंय बायलांक हांव पळयतां स्कुटरींतल्यान वता आसतना बांदून वतात, वत डायरेक्ट येवचें न्ही म्हणून. पूण आतां ज्यो गजाली दोतोर आमकां सैमान दिल्ल्यो आसात आनी त्यो गजालीचे वतूच जर आमी घेना जाल्यार कशें कितें हें, हो एक म्हाका सदांच प्रश्न पडटा. हय. सो कितें आसता, आतां आमची कात आसा पळय, आमच्या कातीन मेलानीन म्हणून सेल्स आसा. सो त्यो मेलानीन सेल्स आमची कात वता पासून प्रोटेक्ट करता. सो जेन्ना आमी वतान वता तेन्ना आमी टॅन जाता. दॅट इज नॉर्मल. कळ्ळें? सो आतां कितें जालां, सगळ्यांक सुंदर दिसपाक जाय, गोरें दिसपाक जाय. सो ती कितें करतात, तांकां तें मातशें टॅनिंग सुद्दां जाल्लें आवडना. सो ती बांदून भोंवतात, मागीर ते सनस्क्रीन लावन भोंवतात. सो ताका लागून कितें जालां, तांकां विटामीन डी डेफिशियन्सी चड जावपाक लागल्या. ते हें नॉर्मल जालें. आतां दुसरें, कांय लोकांचे हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स आसता, जशें की थायरॉयड प्रॉब्लम किंवा आज ते पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिसीज म्हणून खूब भुरग्यांक जाता, बायलांकूय जाता.
मागीर कोणाक फायब्रॉइडाचो त्रास आसता, पिरियड इरेग्युलरिटीज आसता, सो ताका लागून न्ही तांच्या तोंडाचेर पिगमेंटेशन जाता, जाका आमी मेलझमा म्हणटात. सो अशा लोकांक कितें आसता, ते तांची स्कीन सेन्सिटीव जाल्ल्यान तांकां थंय पिगमेंट तोंडाचेर म्हणजे दोनी पोल्यांचेर, फोरहेडाचेर तांकां पिगमेंटेशन जावपाक लागता. सो अशा लोकांक आमी सनस्क्रीन दितात आनी तांकां सांगतात की तुमी प्रोटेक्ट करा, कित्याक दॅट इज टू प्रिव्हेंट द डिसीज. तिसरें कितें, आज गॅजेट्स खूब वाडल्या, सो मोबायल, लॅपटॉप आनी खूब जाणांचे वर्क फ्रॉम होम, सो तांच्या तोंडार कॉन्स्टंट ब्लू लायट पडत आसता. सो ताकाय लागून कोणाक फ्रॅकल्स येवप किंवा पिगमेंटेशन जावप किंवा अल्ट्रावायलेट लायटाची एलर्जी जावप. सो अशे आमी खुबशे प्रकार वेगवेगळे आमी पळयतात. दोतोर, आतां हें जालें सर्वसामान्यपणान वेगळ्या वेगळ्या तरेचीं वखदां आनी खुबशी गजाली टॅक्नॉलॉजिकली मुखार पाविल्ली आसा. पुणून जल्माक आयिल्लें भुरगें जें आसा ताका सुद्दां ह्या सगळ्या रेजांचो किंवा ताजो परिणाम जाताच. आनी आतां आवय बापायचे जे कितें दोश आसा ते कातीचे जर कितें आसत जाल्यार ताकाय येता. आतां ताजी कातीची काळजी कशी घेवप आनी ताजी कात वेवस्थीत आसा हें कशें ठरवप दोतोर? सो आतां भुरगें जल्माक आयलें न्ही, सो पयलीं सुरवातीक ताजी कात मातशी निकतेंच आयिल्लें आसता भायर, तेन्ना ताका पिलींग बी जाता, कित्याक ती भितरली स्कीन आसता पळय, म्हणजे पोटान आसतना जी तांचेर स्कीन आसता पळय ती शेड जाता. सो मागीर आमी पयलीं तुका याद आसतलें, घरा हाडलें की मागीर 7व्या दिसाच्यान भुरग्याक तेल मसाज करतालीं, पिटी लायतालीं आनी मागीर ताका न्हाणयतालीं. सो इफ द चायल्ड इज नॉर्मल, म्हणजे बेबी आतां घरा हाडलें आनी ताका जर कांयच स्किनाचे प्रॉब्लम ना न्ही, तेल लावून पिटी लावून न्हाणोवपाची कांय हरकत ना, यू कॅन डू. पूण तें जर सुरू केलें आनी मागीर जर बेबीक जर रॅश येवपाक लागली, तांबड्यो पुळयो येवपाक लागल्यो, जाल्यार मात तें स्टॉप करूं जाय. आनी मागीर तुमी दोतोराचो एडवायस घेवपाक जाय, बाबा ताका ताजी कातीचे कितें प्रॉब्लम आसा काय ना तें पळोवपाक. दुसरें म्हणजे हालीं खूब भुरग्यांक एक्झिमा हो नांवाचो प्रॉब्लम खूबच वाडला. एक्झिमा म्हणजे कितें, स्कीन इरिटेशन जावप, तांबडी जावप, रॅश येवप, पोले तांबडे जावप, खाची तांबड्यो जावप. सो कितें आसा, थोडीं ती आतां नवीं नवीं आमी तेलां पळयतात, बेबी ऑयल खूब कंपनीच्यो वेगवेगळ्यो बेबी ऑयल्स आसता. सो तातूंत इन्ग्रेडियंट्स जर चड स्ट्रॉंग आसत न्ही, तें बेबीक माल पडपाक. आमचें खोबरेल तेल सामकें म्हणजे पयलींच्यान स्टँडर्ड आसा तेंच बरें, पूण ताजी सुद्दां खूब भुरग्यांक रिएक्शन येवंक शकता. सो तशें जालें जाल्यार तें वापरनाय. आनी ही पळय सगळीं ओवर द कावंटर पळय तरेतरेची तेलां मेळटात. जर तुमच्या भुरग्याक जर ती सूट जाली जाल्यारूच तुमी ती कंटिन्यू करपाची, जावं ना जाल्यार बंद करपाची. पूण दोतोर, आतां ही तेलां लायतात पळय, तेल लायतकच भुरग्याक मागीर तें तेल लायलां म्हणून खतखतीत न्हाणयतात. ना, चड गरम उदकूय न्हाणोवपाचें ना आनी पिठी चड घश्टुवपाची ना. लोकांक कितें एक समज आसा की पिठी घश्टिली ना जाल्यार पिठें जाता म्हणून फुडें. एक्चुअली ते पिठें म्हणून तशें कांय नासता. जर भुरगीं इज बॉर्न विथ ड्राय स्कीन, ताजी आयुश्यभर स्कीन ड्रायूच उरतली, कळ्ळें. ते पिठी काडूं ना म्हणून ताजी स्कीन अशी जाली, तर तें सगळें मीथ, सुपरस्टिशन, तें खरें न्ही. आनी जर ड्राय स्कीन आसली जाल्यार एक नॉर्मल मॉइश्चरायझर खंयचो भुरग्याक सूट जाता तो वापरूंक येता. आमचे कातीक खाज येता आनी ही खूब जाणां हालीं वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन येता. ताजेर तुमी थोडेशें, आमचो एक कॉलर आमची वाट पळयता तुमचे कडेन प्रश्न विचारपाक, आमी ताचे कडेन वचया. हॅलो. हॅलो, नमस्कार बाय, कोण उलयता? पुजा हळदणकर रायबंदसून उलयता. अच्छा, पुजा बाय, दोतोर आसा स्टुडियोन, उलयतात न्ही? हय हय उलयता. हय सांग, प्रश्न विचार बाय तुजो. हॅलो. हॅलो, हां, आयकूंक येता? हय, आयकूंक येता. अच्छा, डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार स्टुडियोंत आसात, त्वचा तज्ञ. तुमचो प्रश्न कितें आसा जाल्यार विचारात. हॅलो डॉक्टर. सांग. माझे स्कीन आसा न्हू, हय, तेका मातशे काळे काळे डाग कशे येता, बारीक बारीक खूब आसा. सो सगळे तोंड भर जाल्या काय फक्त थोडेच? ना, फक्त हातांक आनी पांयांकच येता. हाताक आनी पांयांक काळे डाग येता? हय हय हय. ओके. सो तूं वतान बी चड भोंवता? केन्नाय ना, चडशे घरात आसता. सो काळे डाग येवपाची न्ही कारणां खूब आसता. सो एक म्हणजे वतान चड भोंवत जाल्यार, किंवा कातीक न्ही पयलीं कितें दुयेंस जावन गेल्लें आसत जाल्यारूय काळे दाग पडटात,
किंवा जर कितें दुसरे हॉर्मोनल प्रॉब्लम आसत तुका, जर लायक थायरॉयड प्रॉब्लम आसत किंवा डायबिटीज जर आसत जाल्यारूय काळे डाग जातात. मागीर आनीक लायकन अमायलोइडोसीस म्हणून एक स्किनाचें कंडिशन आसा, तातूनय काळे डाग पडटात. सो तुका तुज्या कातीच्या दोतोराक वचून मेळचें पडटलें, कित्याक ते पयलीं तपासचें पडटलें तुका कितें कारणांक लागून ते काळे डाग आयल्यात, आनी मागीर कात तपासूनच तुका मागीर कितें ब्लड टेस्ट करपाचें तें सांगतली डॉक्टर. आनी मागीर ताजेर मागीर वखद, कारण कळ्ळे शिवाय आमी वखद कशें करतलीं. सो ते पयलीं कारण सोदून काडपाक जाय तुका कित्याक लागून ते डाग पडले. एक एकदां विटामीन कमी आसुनूय काळे डाग पडटात, B12 जर कमी आसत जाल्यारूय काळे डाग पडटात. पूण ते पयलीं तुजें कारण आमकां सोदचें पडटलें, बाबा कित्याक लागून तुका काळे डाग येतात, आनी मागीरूच ताजेर त्या प्रमाणे उपाय करचो पडटलो. सो तुजी कोण पळय कातीची दोतोर आसा ताका वचून मेळ, सो ती तुका सगळें डिटेल एक्सप्लेन करतली. ओके, बरें दोतोर. पुजाबाई, तुमकां समाधान जालें न्ही? बरें दिसलें म्हाका आयकून. म्हाजे एक मनान दुबाव कसो आशिल्लो न्हू, जाणा. हय बरें दिसलें. बरें, मेळ शिवाय काय कळपाचें ना. ना, बरोबर. देव बरें करूं. थँक्यू. बरें डॉक्टर. थँक्यू. बरें, देव बरें. बरें दोतोर, हे वेगळे वेगळे प्रकार आसतात तातूंत न्ही, म्हणजे डाग म्हणजे कसो पडटा ताजेर आसा. थोड्यांक ते म्हणजे थोड्यांचे ते सो काळे डाग न्ही एक तर तुका भितरल्यानूच येवपाक शकता जर सम इंटरनल प्रॉब्लम आसत जाल्यार. अच्छा. आतां थोडी जाणां हेअर डाय खूब यूज करतात. सो हेअर डायाकूय लागून थोड्यांचे फोरहेड बी काळें पडपाक लागता. मागीर थोडे ओबेज आसता पळय, खूब मोठे आसता पळय लोक, तांचो गळो काळो पडिल्लो आसता, कपल काळें आसता, खाके जांगो काळ्यो आसतात. सो प्रत्येक पिगमेंटेशनाक वेगवेगळे रिजन्स आसता. सो अनलेस वी नो द कॉज. थोड्यांक दोतोर अशें चामखीळ पडिल्ले भशेन दुखताय बी तेशें तशें डाग पडटात. सो ते चामखीळ बी चडशे अशे गळ्याक येता, तोंडार येता, गळे खाक्यांनी येता. पण ते चडशे एक तर जेनेटीक आसत जाल्यार येता, नाजाल्यार ओबेसिटी मोठपणाक लागून येता, म्हणजे मॉर्बिड मोठपण आसता पळय. आनी दोतोर, खाजयल्यारय बी काळें पडटा? डिपेंड. तुवें जर खाजून जर कातीचे जर कपचे काडले जाल्यार मागीर ते पेकतकीर थंय काळे डाग पडूं येता. सो खाज येवपाची कारणां भरपूर आसता. आमी तो विशय म्हणिल्लो बदल तुमकां पळय, कातीक खाज येता कसली कारणां आसता. सो सगळ्यात पयलें खाजेचें कारण म्हणजे आंगार कितें जर जीव जंतू आसत जाल्यार, लायक खोरोज, जांकां खोरोज जाता तांकां खाज येता, तांची खाज रातची चड जाता. मागीर हालीं फंगल इन्फेक्शन्स इतली कॉमन जाल्यार जाका आमी चोरते म्हणटात, दाद म्हणटात. सो ते जांगांनी, खाक्यांनी, छातये पोंदा, फाटीर खंयी येवपाक शकता. सो जांकां ही दाद जाल्ली आसता पळय तांकां भयंकर खाज येता. तिसरें म्हणजे जर इंटरनल कितें प्रॉब्लम आसत जाल्यार लायक डायबिटीज आशिल्ल्यांकूय आंगार खाज येता आनी तांकां खबर सुद्दां नासता की तांकां डायबिटीज आसा म्हणून. सो ती आमचे कडेन फक्त खाज येता म्हणून येतात, आनी मागीर आमी तांचे ब्लड टेस्ट करत जाल्यार एक तर तांकां डायबिटीज मेळटा किंवा तांकां खुबदां थायरॉयडाचे पेशंट मेळ्ळे, थायरॉयड तांचे हायपोथायरॉयड. सो हे सगळें कनेक्शन काती कडेन आसता. हय. सो कातीक म्हणलाच की इट इज द मिरर ऑफ द इंटरनल डिसीज म्हणून. हय न्ही दोतोर. आनीक एक गजाल म्हाका तुमकां विचारपाची आशिल्ली ती कितें की आनी पोटान तुमचें जर सारकें नासत म्हणजे बिगडील जाल्यारय कात खोर जाता किंवा पोटान बिगडले आसत म्हणजे कितें. आतां खूब जाणांक पिताम येता, पितामूय जांकां येता तांकांय भरपूर खाज येता. सो पिताम चडशें येवपाचें मेन कारण आसता तें फूड, म्हणजे एक एकदां सुंगटां कुल्ल्यो खावन तांकां. आमकां फोन येतात. हय, घेवया. हॅलो. ओके, म्हाका दिसता ते गेले. मागीर मुखार सो कुल्ल्यो सुंगटां खावून जर पोटान बिगडत न्ही जाल्यारूय तांकां मागीर पिताम येवपाक शकता. सो अशी खुबशीं कारणां आसता. मागीर दंत जाता ल्हान भुरग्यांक, सो तांकांय पिताम येता आनी मागीर दंताचें वखद दितकीर पिताम कमी जाता. सो अशी खुबशीं इन्फेक्शनां, तशी कातीची खुबशीं दुयेंसां आसा जांचेर खाज येता. म्हणजे ती कात जी आसा ती म्हणजे जें भितर आमच्या शरिरान चलता तें सगळें कातीचेर आमकां म्हणजे आरसो कसो तो म्हणजे तुका कितें तरी. तशेंच खूब आतां ऑटोइम्यून डिसीजीस आसा, सिस्टेमीक लुपस एरिथेमेटोसीस, रुमेटॉयड आर्थरायटीस, तांचेय खुबदां आमकां कातीचेर पयलीं दिसून येता आनी मागीर आमी डायग्नोज करून मागीर ते. दोतोर पळोवया हो कोण कॉलर आसता. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. आकाशवाणी ना? हो, कोण उलयता? मी अजय बोलतोय. उलयात.
मला प्रश्न विचारायचा. सांगा. हय सांग. हा, डॉक्टरांना प्रश्न असा विचारायचा मला की स्किन जे आहे ना, हो तो स्किन ऑर्गन आहे. हो. मग त्याच्यासाठी आपल्याला कुठला आहार घ्यायला पाहिजे? म्हणजे असं काय आहे का की ह्या आहाराने स्किन चांगली राहते? हो. आणि दुसरं एक डॉक्टर मला विचारायचं आहे. हा, बोला. की स्किन केअर प्रोडक्ट्स भरपूर येतात बाजारात. हो. आणि मग काही प्रोडक्ट्स म्हणतात की हे आमचं मलम लावा, म्हणजे मग तुमची त्वचा गोरी होईल. मग ह्या दाव्यामध्ये किती तथ्य आहे? म्हणजे ह्याचं मला उत्तर द्या. आणि दुसरं म्हणजे मी मगाशी विचारलं ना की स्किन साठी योग्य आहार कोणता आहे? हो, ते पण सांगा मॅडम. हा, जरूर. ठीक आहे. आता स्किन, आपली स्किन आहे ना, ती आमची स्किन आसा पळय ती मल्टीलेयर्ड आसा. म्हणजे कातीचे थर असतात, एकार एक थर असता. सो ताका बेजल लेयर म्हूण आसता, मागीर ग्रॅन्युलर लेयर म्हूण आसता, स्पायनस लेयर म्हूण आसता, आनी मागीर वयर सगळ्यांत वयर आसता तें कॅरेटीन. सो कॅरेटीन इज अ डेड स्किन, आनी ऑल दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. हां, सो स्किन, हेअर आनी नेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो हे आहारान प्रोटीन लेवल्स सारके घेवपाक जाय. मागीर हे सगळें डेवलप जावपाक, स्किन मल्टिप्लाय जावपाक वेरियस विटामिन्स जाय, मिनरल्स जाय. कातीचें फंक्शन बरें जावपाकूय विटामिन्स जाय, मिनरल्स जाय. सो ताका लागून आमचे आहारान सगळें संतुलीत आसपा जाय. आहार बॅलन्स्ड आसपा जाय. म्हणजे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स. आतां फॅट्स लेवल मातशें कमी घेवपाक जाय, कित्याक ते चड घेत जाल्यार बाकीचे कोलेस्ट्रॉल वाडूंक शकता, ट्रायग्लिसरायड्स वाडूंक शकता. आनी जांकां डायबिटीज बी आसतात, आनी कार्बोहायड्रेट्स सामके म्हणजे कमीत कमी घेवपाक जाय. कित्याक जर तुमकां दुयेंस ना जाल्यार तुमी बॅलन्स्ड डायट घेवपाचो. आनी प्रोटीन लेवल्स स्किना खातीर मातशे बाकीच्या पेक्षा चड आसपाक जाय. आनी फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स जाता तितली जाय तसली खावपा जाता. आनी वॉटर इनटेक शूड बी एटलिस्ट 3 लिटर्स पर डे. कित्याक स्किनाची न्ही हायड्रेशन आसपाक जाय. स्किन जर सुकली न्ही जाल्यार ती ड्राय जाता, क्रॅक जाता. सो झाडाक कशें आमी उदक घालना जाल्यार झाड बावता, तशेंच कातीकूय उदक जाय. सो दॅट कीप्स द स्किन हायड्रेटेड. आनी हायड्रेटेड स्किन ऑलवेज लुक्स ग्लोईंग. हां, बरी दिसता. आनी तुमचो दुसरो प्रश्न तुमी विचारलो सौंदर्य प्रसाधनां. आतां तोच एकदम बरो प्रश्न विचारला तुमी. कित्याक आजकाल आमचे कडेन पळय जे रुग्ण येतात तोंडाचे सगळे वाट लावून ती हे सौंदर्य प्रसाधनां जी गोऱ्या जावपाक पळय ती एडवर्टायज दाखयतात किंवा जायराती करतात, किंवा ती वचून फार्मासीन मागून घेता गोरे जावपाचे ट्यूब दी म्हणून. आनी फार्मासिस्ट तांकां ते दिताय बी. पूण आमी चडशें पळयलां की अशा सौंदर्य प्रसाधनांनी न्ही स्टिरॉयड आसता. स्टिरॉयड इज अ मेडिसीन. आमी दितात स्टिरॉयड, पूण आमी खंय ते गरज आसा थंयच दितात. पूण ही कितें करतात, ती स्टिरॉयड लावून 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 तोंडाची सगळी वाट लायतात. एक सुरवातीक जशें लावपा लागली न्ही, पयलीं सुरवातीक कात बरी गोरी दिसपा लागता, पूण ताजे सायड इफेक्ट आसता. कात पातळ जाता, सगळ्यो तुज्यो शिरो दिसपा लागता, वताक सेन्सिटीव जाता, स्ट्रेच मार्क्स येता, ब्लड वेसल्स दिसपा लागता, स्किन एजींग फास्ट जावपा लागता. सो हे तांकां खबर नासता. ती फक्त गोरें जावपा खातीर ते सारयत रावतात, आनी तोंडाची एकदां वाट लागली मागीर आमचे कडेन येतात. देन वी कॅनॉट हेल्प देम. वी ट्राय टू हेल्प देम, पूण ऑलरेडी तांणी स्किन डॅमेज केल्ली आसता. सो म्हणून म्हजो एक सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा की अशें तुमी मागून वखद घेनाकात. तुमकां जाय जाल्यार प्रॉपर दोतोरा कडेन वचात, तुमची स्किन पयलीं तपासून घेयात, तुमकां कसली गरज आसा ती पळयात, आनी मागीरूच दोतोर दिता तशें तुमी करात. कळ्ळें? सो थँक्यू मॅडम. बरें. अजय बाब, तुमचो प्रश्न सुंदर आशिल्लो. तुमच्या धर्मान आमकांय कांय गजाली कळूंक पावल्यो. देव बरें करूं. हां, हय, थँक्यू व्हेरी मच. दोतोर, एक म्हत्वाचें म्हाका आज दिसलें कितें जाणा, की आमी बायलां म्हणजे कितलींय सुंदर सुद्दां देवान आमकां रचलीं जाल्यार सुद्दां आमकां आनिकूय सुंदर जायन दिसता. म्हणटकूच अशे वेळार आमकां सौंदर्याच्या मोहान स्वताची वाट लावून घेवचें न्ही. म्हणून दोतोर, बेजीक ज्यो कितें गजाली आसात त्यो आमच्या बायलांक तुमी थोडेशे एडवायज करात. दोतोर, आमचो एक कॉलर आयिल्लो आसा, मागीर आमी विशय घेतिल्लो ताजेर चर्चा करुया. हॅलो. हॅलो. कोण उलयता? हॅलो. हॅलो. कोण उलयता सांग? मी अमिता काळे म्हणते. अमिता काळे.
होय होय. अच्छा मला पण- अच्छा दोतोर आसा स्टुडियोंत उलयात आं. हा हा. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. हा मी अमिता काळे बोलते. हा बोला. मला मी मॅडम तुमी रेडिओ बी लागीं दवरला. हॅलो हॅलो दोतोर तांचो फोन डिस्कनेक्ट जाला. आमी परते उलोवया ताजे कडेन. आमी विचार करतालीं सौंदर्या खातीर. हय हय. पळय आजकाल कितें जालां हें सोशल मिडिया इतली जाल्या ताजेर तुका तरेतरेचे कितें कितें दाखयतात. हें फेशियल केल्यार अशें जातलें, तें केल्यार तशें जातलें, आनी हें सगळें पळोवन पळोवन खूब जाणां करतातूय बी तें. प्रत्येकान पयलीं म्हणजे पळोवपाक जाय की आपल्याक ताजी खरीच गरज आसा काय ना. आपली बरी आशिल्ली कात पेड्ड्यार करनाये. ते कितें कितें क्रिमां दाखयतात, एडवर्टायजमेंट्स येतात, ते पळोवन सामकी अशी टेम्पटेशन जाता घेवपाक. पूण जर आपल्याक ताजी गरज ना न्ही जाल्यार तें वापरूंक जायना. सो तुजी स्कीन जर बरी उरपाक जाय जाल्यार पयलीं म्हणजे खंयचोय नॉर्मल फेस वॉश किंवा साबण ते लावून 2 ते 3 वेळा तोंड धुवपाचें. आनी तोंड धुतना न्ही जेंटली धुवपाक जाय. लोकांक दिसता कितें चड घश्टिलें म्हणून तोंड निवळ जातलें म्हणून. तशें नासता. आमी ते साबण किंवा फेस वॉश जो वापरता पळय ते फक्त क्लीन करपाक, कितें जर्म्स उरनये म्हणून, आनी जांची स्कीन पळय ऑयली आसा तांची ती ऑयल थंयची रिमूव जावची म्हणून. कित्याक ऑयल आसत जाल्यार तुका डस्ट जंतू ते तोंडार चड वेळ उरतात, आनी ते उरत जाल्यार मागीर मुमरो येवपाचो संबंद हें आसता, चान्सीस आसता, किंवा तुका ब्लॉक जावन ब्लॅक हेड्स जाता, व्हायट हेड्स जाता. सो ताका लागून 2 ते 3 फावटी तोंड धुवचें. जांचें काम पळय वतान चड वेळ आसा तांणी सनस्क्रीन वापरचो. कित्याक आतां कितें जालां पयलीं भशेन वत ना. कित्याक वताचो तो ओझोन लेयर कमी जाल्ल्यान मातशें रेडिएशन सकयल पृथ्वीचेर चड पावता. सो ताका लागून तुका टॅनिंग जावपाचें, सनबर्न जावपाचें, एलर्जी जावपाचें, किंवा तुका पयलींचें कितें दुयेंस आसा तें वाडपाचे चान्सीस आसता. सो ताका लागून जी वतान चड वेळ आसता तांणी सनस्क्रीन जरूर वापरचो. एक नॉर्मल क्रीम, मॉइश्चरायझर, किंवा जांकां सनस्क्रीन वापरपाचो नासता तांणी नॉर्मल मॉइश्चरायझर, किंवा बेस्ट इज टॅल्कम पावडर. खंयचोय टॅल्कम पावडर इज ऑल्सो लायक अ फिजिकल सनस्क्रीन. सो तातूंत झिंक ऑक्सायड म्हणून पावडर आसता, दॅट फॉर्म्स अ फिजिकल सनस्क्रीन. मागीर भायल्यान जशी भोंवून आयली न्ही भितर, जर तेलकट बी जालां जाल्यार साबण लावन तोंड धुवचें, नाल्यार बेश्टें तोंडार उदक सुद्दां मारल्यार तोंड निवळ जाता. पुसतनाय तें सवका पुसचें, सो फोर्सान पुसपाचें ना. तशेंच केंसाची काळजी घेवपाक जाय. आठवड्यांतल्यान 2दा तरी माथ्यार न्हावपाचें. तुका खंयचो नॉर्मल शॅम्पू सूट जाता तो कंटिन्यू करपाचो. जांकां डॅन्ड्रफ आसा किंवा स्काल्पाचे कितें स्किनाचे डिसिजीस आसा तांकां आमी मागीर मेडिकेटेड शॅम्पू दितात. दोतोर हाजेरूच म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो. म्हळ्यार आतां खूब जाणां केंस गळटा बी म्हणून पळय कंप्लेनी आसता, ताजेर थोडेशें आमी उलोवया. एक गीत आयकुया आनी ह्या केंस गळपाचेर वेगळीं वेगळीं जीं कारणां आसा न्ही ती मातशी समजून घेवया न्ही दोतोर. दोतोर बरीं बरीं ही फिल्मी गितां सौंदर्याचेरूच चड आसतात आनी चड करून बायलांक सुंदरूच जायन दिसता, हातून दुबाव ना. म्हणटकूच आमचो एक कॉलर रावला तुमचे कडेन उलोवपाक. हॅलो अमिता बाय. अमिता काळे हय मदर तुमचो फोन डिस्कनेक्ट जालो. तुमचो प्रश्न विचारात. आम्हाला रेंज मिळत नाही. वाळपयतून 9 किलोमीटर गांव नव्हे आमचं. अच्छा अच्छा ओके. बरें भितरल्यान. आनी तुमकां रेडिओ आयकुपाक येता वेवस्थीत? जरा येतो ऐकायला. अच्छा उलयात, प्रश्न विचारात तुमचो. सांग प्रश्न विचारात. हॅलो डॉक्टर. बोल. मी बांबोळीतच दाखवलं होतं डॉक्टरना. ते चेहऱ्याला, हाताला वगैरे माझ्या काळे डाग येतात. उन्हात येतं ना ऐकायला. हो. त्यामुळे डॉक्टरनी मला काय सांगितलं, इन्फेक्शन म्हणून सांगितलं आणि मलम दिलं होतं. ते मलम लावलं की तेवढ्या पुरते डाग ते नाही होतात. मला ते कायम डाग जायला हवे असं औषध उपाय पाहिजे मला. पण त्यांनी तुला कारण सांगितलं ते कशामुळे येतात ते? होय सांगितलेलं. उन्हात फिरतात त्याच्यामुळे होतं म्हटलं मला. आमच्या
काजी आहेत ना, हा मग तू काजीत फिरावं लागतं. ठीक आहे, तू ते चालू ठेवू शकते, पण तिकडे जाताना तू लांब हाताचा शर्ट घाल आणि पॅन्ट, आणि तुला त्यांनी सनस्क्रीन पण दिलं असेल ते रोज, ते बंद करता कामा नये, ते तुला चालूच ठेवावं लागेल. कारण जर ते बंद केलं तर परत उन्हाचा परिणाम तुझ्या त्वचेवर येऊन तुला परत काळे डाग होतील. सो म्हणून तू हे कितें करपाक जाय, एक तर ते सनस्क्रीन लाय आणि मागीर ते लांब हाताचो शर्ट घाल आणि फुल पाय लांब पॅन्ट घाल आणि मागीरूच तुझें काम कर. ओके, तो ते केलें जाल्यार तुका ते परत परत जावचें ना. पूण जर तू ते घालनासतना जर डायरेक्ट जर ऊन जर आंगार घेतलें न्ही जाल्यार तुका ते परत जातलें, कित्याक तुजी कात न्ही वताक सेन्सिटीव जाल्या. सो ती थोडी वर्सां सेन्सिटीव उरता. सो तो मेरेन तुवें कातीची काळजी घेवपाक जाय. कातीक वत लागचें ना हें पळोवपाक जाय. आनी एट द सेम टायम तुजे विटामीन डी लेवल्सूय पळय. जर ते कमी आसा जाल्यार तुका विटामीन डीच्यो गोळयो तुजे लागीं कोण डॉक्टर आसा ताजे कडेन वचून घे. कळ्ळें? बरोबर, थँक्यू. बरें बरें, जालें न्ही समाधान अमिताबाई? हय, काळजी घेयात तुमी. हय हय. दोतोर, अशी गांवांत शेतान बितान वावर करतात पळय, तांकां वत भरपूर लागता. हय, पूण तांकां चडशे कांय प्रॉब्लेम जायनात. कित्याक तांची त्वचा न्ही वताक सारकी यूज जाल्ली आसता. सो तांचे ते वत पडून पडून न्ही तांची स्कीन सारकी तयार जाल्ली आसता, वेवस्थीत आसता. आनी म्हाका दिसता जितली घोळटात तितलें शरीर रगत तितलें क्वचित लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. ती कातय तितली म्हाका दिसता बरी उरता न्ही दोतोर. आतां वदळ तुमी मुमराचो एक विशय काडिल्लो दोतोर. तो विशय तुमी थोडीशी मुमरां येवपाचें कारण आनी खास करून म्हणजे आमच्यो ज्यो तरणाट्यो चलयो आसात तें जातकूच मागीर म्हाका तुमकां केंस गळपा संदर्भात थोडेशे. सो मुमराचे न्ही चडशे तुजे प्युबर्टी टायम येता पळय, म्हणजे तारुण्यात पदार्पण म्हणटात. सो त्या टायमार कितें जाता, लॉट ऑफ हॉर्मोनल चेंजीस जाता बॉडीन. सो इस्ट्रोजन लेवल्स, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स वाडपाक लागता. सो त्या वेळार कितें जाता, त्वचा तेलकट जावपाक लागता. आनी ती तेलकट त्वचा जाल्ल्या कारणान जर तांणी तोंडाची तेल म्हणजे तोंड धुवपाचें वेवस्थीत जर केलें ना, किंवा तारुण्यान पावतना तांकां कितें कितें कॉस्मेटिक्सूय वापरपाची मोह जाता. कळ्ळें? सो ताकाय लागून कितें जाता, ती सगळें मेकअप बिकअप सगळें सुरू करतात एकाच बरोबर. मागीर पियर प्रेशर आसता, फ्रेंडां वचून फेशियल करतात, सो आमकांय करीन दिसता, अशें करून पियर प्रेशरानूय ती फेशियल किंवा मसाज ते सुरू करतात. सो हे सगळे कारणांक लागून तेल वाडिल्लें आसता, हे कॉस्मेटिक्स वापरपाक सुरू करतात आनी फेशियल बिशियल करपाक सुरू करतात. ताका लागून कितें जाता, तांचे ते पोर्स ब्लॉक जावपाक लागता. सो ब्लॉक जाले की तेल भायर येवपाचें बंद जाता आनी मागीर त्यो पुळयो जातात, तांकां ब्लॅकहेड्स जाता, व्हायटहेड्स जाता आनी मागीर तातूंत इन्फेक्शन जाता आनी मागीर मुमरां येतात. मुमर आयले की मागीर ती फोडपाक ट्राय करतात. खूब जाणांक हांवें अशें पळयलां की ते हाजेर कितें कितें मिडियाचेर पळोवन कॉलगेट लायतात, म्हणजे टूथपेस्ट लायतात किंवा लसूण लायतात. सो अशें ते कितें कितें लावन आनी तोंड पेड्ड्यार करून येतात. सो जेन्ना मुमरां येवपाक सुरवात जाता पळय तेन्नाच तुमी वचून दोतोराचो एडवायस जर घेत न्ही, दोतोर तुका सारकें सांगता तोंड सारकें 2-3 वेळा धुवपा जाय, क्रिमा चड वापरपाची ना, कॉस्मेटिक्स वापरपाचें ना, कांयच प्रोसिजर करपाचें ना. मागीर एकदां स्कीन जशी वय वाडटा तशी मागीर ती बरी जाता न्ही स्कीन. सो मागीर 21-22 जातकीर मागीर तुमच्यांनी ते हें करपाक तुमकां कितें इच्छा आसा ते तुमी कॉस्मेटिक्स तुमी वापरपाक जाता. पूण यंगर एजीर न्ही कॉस्मेटिक्स वापरपाचें किंवा प्रोसिजर करपाचें जाता तितलें टाळिल्लें बरें. आनी हें अशें पळोवनूय बी अशें कित्याक कितें वापरचें न्ही, कित्याक मागीर ते लसूण बिसूण लावन ती जळोवन येतात मागीर आमचे कडेन, मागीर ते डाग वचपाक मातशें कठीण जाता. आनी मुमराय चड जायसर रावनाय, कित्याक एकदां मागीर ती तोंडाक थोकणां पडली न्ही ती मागीर वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट. दोतोर, एक विशयच इतलो डीप आसा, इतलो खोलायेचो आसा, आमकां एक वर लागतलें, एक हें लागतलें, म्हणजे ताजें डेप्थ तितलेंच आसा. म्हण ताका लागून तुमकां केंस गळपा संदर्भात हो खूब कॉमन. सो केंस गळपाची कारणां हॉर्मोनलूच डिस्टर्बन्स. आतां ही पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिसीज म्हूण आसा, तांचे तर भरपूर केंस गळटात, तांकां मुमरां येतात, केंसूय गळटात.
दुसरें म्हणजे ओबेसिटी, चडूय वजन वाडलें न्ही, हॉर्मोनल डिस्टर्बन्स जाता, तांचे केंस गळटात. आतां तर खूब जाणांक डेंग्यू जाला, म्हणजे डेंग्यूचे सद्याक खूब जाणांक डेंग्यू जाता किंवा मलेरिया जाता किंवा खंयचेंय दुयेंस जालें न्ही, 3 म्हयन्यांनी तुजे केंस सामके भयंकर गळपाक लागतात. एनी डिसीज, एनी स्ट्रेस, म्हणजे सामको स्ट्रेस जाता पळय, म्हणजे तुका कोणी तुजो पर्सनल इमोशनल स्ट्रेस किंवा फिजिकल स्ट्रेस, सो ते स्ट्रेसाकूय लागून केंस गळटात. मागीर तरेतरेची प्रोसिजर करतात तकलेचे, स्ट्रेटनिंग करतात, कर्लिंग करतात, ब्लिचिंग करतात, सो ते केमिकल डॅमेजानूय केंस गळपाक लागतात. किंवा स्काल्पाक कितें प्रॉब्लम आसात जशें की सोरायसीस किंवा डॅन्ड्रफ, सामके खूब डॅन्ड्रफ जाता, तांचेय केंस गळटात. विटामीन डेफिशियन्सी, आजकाल डायटिंग म्हणून एक फॅशन जाल्या पळय, सो ते डायट म्हणून करतात आनी तांचो आहार सामको नॉट बॅलन्स्ड, म्हणजे इम्बॅलन्स्ड डायट घेतात, सो ताकाय लागून सम डेफिशियन्सी जावनूय केंस गळटात. आयर्न डेफिशियन्सी, हिमोग्लोबीन जांचे कमी आसता तांचे केंस गळटात. आनी दोतोर चड करून बाळन जातकूच. हय, सो बाळान इज ऑल्सो स्ट्रेस न्ही. इट्स गुरवारीचे केंस बरे दाट जातात, कित्याक तिका आहार बरो आसता आनी ते भुरग्याक लागून, म्हणजे भुरगें तयार जावपाक बरे बरे हॉर्मोन आसता. सो आफ्टर डिलिव्हरी कितें जाता, तिचे ब्लिडिंगूय जाल्लें आसता भुरगें जातकीर, एक एकदां हिमोग्लोबीन देंवता तांचें, सो तांकां ते आयर्न आनी कॅल्शियम मागीर 6 म्हयने चालू दवर म्हणून सांगतात ते त्या खातीर, कित्याक ते कमतरता जाली की मागीर केंस गळपाक लागतात. दोतोर, आतां हो काळ बदलता तशी दुयेंसांय वाडपाक लागल्या आनी दोतोरांची चड गरज पडल्या पावला, कणकणी, वेगळी वेगळी मेडिकल हेंय बी खूब मुखार पावलां. अशे वेळार एक नवें दुयेंसान तोंड काडलां आनी ताका आमी विटिलिगो म्हणटात, आनी ताजेर वखद कितें आसा कांय लोकांक खबर ना. म्हणटकूच एक दोतोर तज्ञ ह्या निमतान तुमी आमकां हाजेर सांगचें. आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा, म्हणटकूच ज्या विशयाचेर आमी हात घाल्लो, त्वचा रोग जो जावन आसा, ताजे संदर्भात आमकां थोडेशें सांगशात. हय, सो विटिलिगो म्हणून हो एक डिसीज आसा पळय, जाका आमी कोंकणीन कोड म्हणटात, कोड, कळ्ळें. सो तातूंत कितें जाता, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज. ऑटो इम्यून म्हणजे कितें, सेल्फ इंड्युस्ड डिसीज. आनी तातूंत आमच्यो, तुका वदळूच सांगिल्ल्या प्रमाणे, मेलनोसायट्स म्हणून ज्यो आमच्यो कलर दिवपाच्यो सेल्स आसता पळय, प्रत्येकाचो रंग वेगवेगळो आसता कातीचो. सो हो रंग आमकां खंयच्यान येता, हो रंग आमकां येता मेलनोसायट ह्या पेशींतल्यान, सेल्स. ओके, सो तो रंग वतान गेलो की चड जाता, घरान उरता तांचो नॉर्मल आसता. सो ऑटोइम्यून डिसीज जेन्ना जाता, तातूंत ह्यो मेलनोसायट्स म्हणून ज्यो पळय सेल्स आसता, ज्यो आमकां कलर दिता, तांचें एक तर काम कमी जाता आनी त्यो रंग दिवपाच्यो बंद करतात. नाजाल्यार बिकॉज ऑफ दॅट डिसीज त्यो मेलनोसायट्स मरपाक लागतात, म्हणजे तांचें काम बंद जाता. सो बंद जातकीर त्या भागाचेर रंग येना आनी तो भाग कातीचो धवो जाता. सो आतां हें जावपाचें कारणां खूब आसात. परत स्ट्रेसान जावंक शकता, हॉर्मोनल चेंजीसांक लागून जावंक शकता, कॅमिकला लागून जावंक शकता. आमी आतां इतली कॅमिकल वापरतात, स्प्रे वापरतात, शॅम्पू वापरतात, साबण वापरतात, पूण हें कितें सगळ्यांकूच जातलें अशें ना. जांकां जेनेटीक टेंडन्सी आसता पळय तांकां जाता, किंवा कोणाक डायरेक्टूय नवें जावपाक शकता. पूण हें नॉर्मल दोतोर? आतां हें जें दुयेंस आसा, त्या दुयेंसाचो जिवाक कांय धोको ना. खूब जाणां लोक हे लेप्रोसी कडेन मिक्स करतात. इट इज नॉट लेप्रोसी. लेप्रोसी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय जर्म्स. मायकोबॅक्टेरिया लेप्रे म्हणून आसता, ते जर्म्सांक लागून लेप्रोसी जाता. पण लेप्रोसी एंड विटिलिगो इज नॉट सेम. सो लोक भिवून येता आमचे कडेन, आमकां आतां कितें जातलें. सो विटिलिगो इज अ मोर कॉस्मेटीक डिसीज, म्हणजे ते पळोवपाक बरो दिसना. आनी आमचे सोसायटीन एक्चुअली इट इज नथिंग, इट इज ओनली लॉस ऑफ कलर ऑफ द स्कीन. पण आमच्या सोसायटीन मातशें ते लोकांक एक्सेप्ट करपाक मातशें जायना. सो ताका लागून ती भिवून येतात ट्रिटमेंट करपाक. तरेतरेचे ट्रिटमेंटा करतात, हांगा कोण सांगता थंय वचून ट्रिटमेंट करतात. सो ताजेर ते एक्झॅक्ट अशें हें वखद घे बाबा तूं बरो जातलो अशें वखद येवना. पूण कितें आमच्यांनी ते थोडी वखदां दिवन कंट्रोल करपाक जाता. आनी कमी पॅचीस आसत जाल्यार आमी तांकां मल्म दितात. मागीर अल्ट्रावायलेट लायट आसता, ती लायट थेरपी घेवची पडटा. आनी हे आमी दिवन, किंवा कांय गुळयो आसता, कांय इंजेक्शनाय आयले आतां, सो ते करून आमी ते एरेस्ट करपाक शकतात, म्हणजे ते थांबोवंक शकतात आनी फुडें वाडपाचें बंद करूंक शकतात. आनी कांय जाणांचो कलरूय परत येता ते करतकीर, पूण ते रेग्युलर करपाक जाय.
अच्छा, ओके. आनी स्ट्रेस घेवपाक जायना. अच्छा, मागीर खंयचेंय दुयेंस म्हाका दिसता स्ट्रेसांतल्यानच तयार जाता. आनी वाडटा. हय दोतोर, आतां स्ट्रेस म्हळो म्हणटकच एक प्रश्न म्हाका आसा, म्हणजे बाकीच्या दोतोरां भशेन जे स्कीन स्पेशलिस्ट आसात तांचे खातीर हांव अशें म्हणटा की पेशंटाचें जी मानसिकता आसा ताजो आनी स्किनीचो कितें नातें आसा भितर, की किंवा खूब फावटी अशें म्हणजे थोड्यांची स्कीन काळी पडटा किंवा थोड्यांक अशें वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीचो प्रॉब्लम कितें आसता, स्किनाक कितें जालें न्ही की लोकांक दिश्टी पडटा. आतां तुका हार्ट अटॅक आयलो किंवा आनी पोटान कितें आसा लोकांक दिश्टी पडना. सो तांचे मेंटॅलिटी कितें, हें दिश्टी पडटा न्ही काय म्हणटा ती म्हाका, म्हणजे हें दिश्टी पडटा न्ही सो हें पयलीं बरें कर म्हणटा. सो तो ती स्ट्रेस घेतात. सो जितलो चड स्ट्रेस घेता तितलें तुजें दुयेंसूय चड जाता. मागीर तुजें मेंटल स्टेटसूय हालता, तांचे कॉन्फिडन्स लो जाता. सो जी दुयेंसां आमी जी बरी करूंक शकता ती आमी डेफिनेटली बरी करतात तांची. मेजर दुयेंसां भितर स्किनीचें दुयेंस सुद्दां जें आसा तितलें सिरियसनेस ताजो घेवचो पडटा. पूण कितें म्हाका एक म्हणजे सांगपाचें आसा की तुमकां जर कितेंय स्किनाचें दुयेंस जालें न्ही तें सुरवात जातनाच तुमी दोतोरा कडेन वचात. अशें हांगा थंय मागून हाका ताका विचारून वखदां करनाकात, हें तें पळोवन वखदां करनाकात. कित्याक सांग, मागीर तें तुमकां म्हणजे मिडियाचेर तुमकां सगळें डिटेल मेळना न्ही. बरें, एका दुयेंसाची आनी 10 कारणां आसूंक शकतात. सो सगळीं कारणां तुका समजून घेवन मागीर तें वखद करचें पडटा. दोतोर, खुबसो व्हडले विशय हो, आनी तुमचे कडेन इतलें गिन्यान आसा की ताजेर एक विशयाचेर आमकां तुमकां प्रत्येक फावटी आपोवच करचें. आमी अशीच संदी घेवया आमच्या नॉर्मल लोकांक बदलत्या काळांत किंवा बदलत्या ऋतून काळजी कशी घेवप हें थोडे भितर दोतोर एक तुमचो संदेश सांगात. पावसाच्या दिसांनी आतां पांय ओले उरतात, आंग भिजता, सो फंगल इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस चड आसता. सो घरा कडेन पावले की पयलीं सगळें आंग पुसून घेयात, डस्टिंग पावडराचो वापर करात. आनी जर तुमकां फंगल इन्फेक्शन जाल्लें आसत जाल्यार दोतोरा कडेन वचून पयलीं वखद घेयात. दुसरें म्हणजे आतां थंडे दिसांनी आमची कात ड्राय जातली, थोड्यांक क्रॅक्स पडटा, थोड्यांचे हात फुट्टा, पांय फुट्टा. सो तांणी भरपूर मॉइश्चरायझराचो उपयोग करचो. परत परत हात धुवचे न्ही, परत परत पांय धुवचे न्ही, कित्याक परत परत हात धुतकीर स्किनाचे ड्राय जावपाक लागता आनी कट्स आनी क्रॅक्स पडूंक शकता. सो विंटरान मॉइश्चरायझराचो वापर करचो. कमी उदक न्हांवचें, चड खतखतीत उदक न्हांवचें न्ही, साबणाचो कमी वापर करचो. आनी गरमेच्या दिसांनी आमकां घाम भरपूर येता, सो तो घाम कमी करपाक खंयचेय डस्टिंग पावडराचो उपयोग करचो. कपडे लूज कॉटन घालचे, कित्याक आमचे गोंयचे क्लायमेट हॉट आनी ह्युमीड. सो लूज कॉटन क्लोथ्स आर आयडियल फॉर अवर क्लायमेट. सो हे जर तुमी आनी दिसांतल्यान एकदां न्हांवपाचें, पुसपाचें आंग आनी स्वच्छ रावपाचें, आहार बरो घेवपाचो. वा दोतोर, आमचे कडेन वेळाचें बंधन आसा, ताका लागून हांव तुमकां उलोवपाचें हांगा आमी बंद करुया. देव बरें करूं. तुमचो खूब खूब मोलादीक वेळ आनी खूब बऱ्या रितीन तुमी आमकां थोड्या वेळान बऱ्योच गजाली सांगले. देव बरें करूं मना काळजांतल्यान. धन्यवाद.